जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावटी कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या। ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या। हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगले, नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्त्यांमदीं मतभेद निर्माण जाल्यात। बसका घेवन हे मतभेद बेगीनूच सुटावे करतले अशें दामू नायकान सांगले। खूपशे जाणांक दिसता आपल्या एक एक दोन मतदारसंघात कदाचित लक्षण असता, काही मतदारसंघांनी अशें बी आसूंक शकता, आसता आपूण म्हणून जिखला। पण पक्षान आतां पर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारखे आसा न्ही, आमचे सारखे आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा, तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता, तो विसरप नासता, ताकाच लॉयल्टी म्हणटात। आनी त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायलो ना, मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता, खूब नांवां घेवंक शकता पूण हांव घेना। आनी म्हणून पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावलो सगळो वेवस्थीत सगळ्यांची समजूत तुम्ही काढल्या आता, सगळ्यांची समजूत काढली कोण नाराज झाले ना, ते सगळे तितले सक्षम आसात। आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झेडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचें की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां। म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले, फ्रंट फुटाचेर आसताले। म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना, पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिरे जर बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितर बी हें आसा, हात आसा। आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना, तांचें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना, कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा। आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां बशिल्ले जाल्यार सुद्दां पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा, सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा, म्हणून इतले लेवल आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।